मोगच्या वीक्षकांनो, आज आमी परत विश्व कोंकणी लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओतावन एकामेका उलोवच्या खातीर एका विशेष व्यक्तीक तुमचे मुखार हाडून आसा. कोंकणी शेतांत, बरपा शेतांत, संगीत शेतांत कोंकणी भाशेक उखलून धरिल्लो, त्या संगतींत वावर केल्लो एक अप्रूप व्यक्ती आमच्या संगत आसा. परगांवांत तो आसा तरी गांवाक आयिल्ल्या वेळार विविध कोंकणी कार्यक्रमांनी व्यस्त असतात. तशें आज तांचो भोव अमूल्य वेळ आमच्या संगता करसूंक ते आयल्यात. हेर कोणी न्ही, वॉल्टर दांतीस किनीगोळी. तुमी ताचें नांव आयकलां जावंक पुरो. आज ते आमच्या संगत आसात. तांच्या संगता मेळया आनी तांचे थोडे विशय कितें आसात, कोंकणी भाशेक संबंदीत, आमच्या समुदायाक संबंदीत कितें आसात म्हणून आमी उलोवन पळोवया. नमस्कार सर. नमस्कार श्रीबाई, देव बरें करूं. बरें, तुमी एक अप्रूप आयल्यात कोडयाळाक, रजेर आयिल्ल्यात. तशें बरें जालें तुमी आमकां मेळ्ळ्यात. बारीक खुशी जाली. म्हाकाय थोड्या हप्त्यात इल्लो मस्त बिजी आसलो, पूण तुमी एक सांगतना आपयतना म्हाका हांगा या म्हणून मस्त दिसतना चिंतून आसलो. म्हाका एक अवकाश दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं. बरें जालें, बरें जालें. आतां तुमी आमकां मेळ्ळ्यात. आतां तुमचे कडेन आमकां मस्त संगती उलोवंक आसात. खंडीत. आतां पयलीं आमी सुरू करया तुमच्या बाळपणांतावन, किन्नीगोळीच्या परिसरांतावन आमी सुरू करया. कशें आसलें बाळपण तुमचें, सुरवेलें शिकप कशें आसलें तें आमकां सांगा पळया. हांव शिकलो किन्नीगोळी, किन्नीगोळीच्या इगर्जेच्या इस्कालांत. त्या इस्कालाचें नांव म्हजे धूव केदाळे म्हाका सांगता, तुजें इस्कालाचें नांव सांग डॅडा म्हणून. ते इस्कालाचें नांव सैंट मेरीज हिरियर प्राथमिक शाले ताळीपाडी किन्नीगोळी. ओके. आनी हें कन्नड मिडियम इस्काल. म्हज्या घरांत सदां एक 2 किलोमिटर पयस आसलें. सदांय चलून इस्कालाक वेचे, सगळ्या भुरग्यांनी आमच्या बॅग बुतयांनी काडून वेचे आहले. ताज्या उपरांत थंय शिकून 7वी मस्तो तें शिकलो हांव. ताज्या उपरांत पंपे हायस्कूल किरें, हांगा म्हजें हायस्कूल शिकप जालें. ताज्या उपरांत किरांतच हांवें म्हजें PUC शिकप केलें पंपे कॉलेजींत. वय ताज्या उपरांत हांव निट्टे शिकलो. निट्टे इंजिनियरींग कॉलेजींत हांवें म्हजें डिप्लोमा केलें. तशें थंय जाल्या उपरांत मागीर हांव मुंबय आनी मागीर कामाक. वय पयलीं तर तुमचें बाळपणा विशयान सांगतना घरा कशें आसलें, परिसर्गी तुमचे भाऊ भयणी कशें बरा आसलें तावळे. वय म्हज्या इवन हांवें एक म्हाका बरोवंक एक प्रेरणा जाय जाल्यार ते परिसर म्हूण कारण म्हूण चिंता हांव. कित्याक म्हळ्यार आमच्या परिसरांत आमकां एक 3-3.5 एकर जागो आसलो. सगळे गुडे, झाडां, एक व्हाळ आसलो. आनी आमचें घर त्या देवणेर सकयल कृषी. आनी आमच्या घराच्या मुखार मस्त कृषी आसली. आमी खुद्द कशें करनातला, कित्याक म्हणून म्हजो पप्पा बोटीर काम करतालो, पूण आमी दुसऱ्या कृषी करूंक आमी जागो येतालो आनी तांच्या सांगात हांवूय करतालो. आनी कोसताना तांणी ते मुळाक घालचे आनी ते उदक घालचे. आनी ह्या परिसरांत आसले वरवीं ते सगळे प्रकृतीच्याच एका आमी सांगत आसा म्हणल्यार बरें आसलें. ते जाल्यार भविश्य तें एक म्हाका प्रेरणा जावंक बरोवंक आनी हाका संगीत. वय घरा आमी 4 जाण बाबाव, म्हजी आवय एकली, आमी 4 चेडे. तूं चिंतूंक पुरो ते 4 चेड्यांक आटाप म्हणजे कशें म्हणून. पप्पा वर्साक हेवटी येतालो गांवाक. तशें आमीच कुमक करची. आवयक आनी एकलो झाडोवंक, एकलो आनी कालें करूंक, आवय रांदूंक, आनी अशेंच काम करून आनी आमच्या तोटाक उदक आनी घालून आमी व्हड जाल्ले. आनी भयणी नात आमकां, पूण आमचे काजन तीं पुरा भयणी आमचे शेजारची आनी पुरा आसली. आनी घराक पयस आसलीं त्या टायमार, लागीं तितलीं घरां येनासलीं, पूण बारीक अपुरबायचो एक सरावंडींग. किन्नीगोळीचो गांवच तसो. किन्नीगोळीतावन मस्त बरपी नाटकिस्त, लेखक आतांय आसात. तशें एक बरो गांव तो. त्या गांवांत जायती साहित्य कृषी जाल्या म्हणून सांगच्याक आमकां एक प्रेरणा लाभता. खंडीत. तुमच्या समकालीन मस्त जमते आसले हांव चिंता त्या वेळार. वय हांगा हांवें एका व्यक्तीचें नांव उल्लेख करचें पडटा, जोसी पिंटो. तो म्हज्या की थोडे वर्स व्हड, आनी तो त्या टायमार अपुरबायची कादंबरी बरयतलो, पदां बरयता. वय आनी म्हज्या ल्हानपणार सबार अले सांगते प्रेरणा तूच जावन आसलो. कित्याक म्हळ्यार ताणें ताज्या सांगता बसोवन ताणें म्हाका बरोवंक उमेद दिल्ली. आनी त्या वरवीं पदां घडोवंक इवन आमी पयले फावटी हांव कोंकणी भाशा मंडळ म्हणून बँगलोर एक कार्यागार जाल्लो. ताकाय ताणेंच म्हाका आपोवन गेल्लो. आनी उपरांत सबार संस्थांनी रोड ट्रॅक्टान तो मस्त एक्टीव आलो. रोड ट्रॅक्टान हांव जॉयन जालो.
थोडे राजकीयान ती आमी तेदला जनता दळ म्हण आहले अशे थोडे म्हाका मस्त आतां आसा तो आतां बरयता वय आतां एक्टीव आसा वय आतां गांव गो चेडवा म्हजो गांव गो तें अपुर्बायचें करंट तुमकां तांचे तावन मस्त प्रेरण लाभला आसता मस्त ल्हान आसतना तोच मेन प्रेरण आतां बरो एक्टीव आसा तो वय आतां तशें तुमी आमचे हेन्स परिसर तुमकां एक बरोवंक एक प्रेरण जालें म्हण न्ही खंडीत सादारण तुमी एक खंयच्या प्रायर हें बरोवचें एक तुमी हातीन धरलें काम म्हाका इस्कॉलांत हांव शिकून आसतना हायस्कुलांत म्हाका दिसता 8वेंत 9वेंत आसतना आमकां एक कन्नड पंडीत आसा ताजें नांव नारायण हेगडे सर पूण आमी ताका रन्नावया म्हणटाले कित्याक म्हळ्यार पंपा रन्ना अंचपुरा काव्य ताणें एक्सप्लेन करच्या खातीर ताणें सगळें तें रन्नवयात म्हणून उलोवचें तशें ताका रन्नवया म्हूण नांव आहलें त्या व्यक्तीचे त्या म्हज्या प्रभाव मस्त आसा म्हाका हांव म्हळ्यार ताका मस्त लायक आसलो आनी हर एक म्हाका बरोवंक प्रबंध बरोवंक आनी हर एका कॉम्पिटिशनांत पात्र घेवंक इस्कॉलांत खंयचेय एक प्रबंध जावं दी भाशण जावं दी बरोवचें खंयचेय एक आसा जाल्यार ताणें म्हाका तें दिलें आनी म्हजी कन्नड हांव पयलें कन्नडांत बरयतालो म्हजी कन्नड तितली एक शुद्ध बरी जायची जाल्यार तो कारण तितून आनी ताणें म्हाका मस्त आनी हांवें बरयल्लें नोटीस बोर्डार घालतालो तो हर एक फावटी तो समा करेक्शन करून घालतालो आनी ताजे वरवीं म्हाका प्रेरण मस्त मेळ्ळें आनी थंय तावन उपरांत हांवें कोंकणींत तर हायस्कुलांत तसो तुमचें देणें तांणी परकून तुमकां सहकार तुमचे मित्री तुमचे संगत आसले आनी तुमकां सहकार दिलो मित्र कोंकणी खातीर म्हजे जशे दुसरे मित्र आसले पूण बरोवंक एक म्हजें एक लिखणी तितूंक तो कारण ल्हान तावन हायस्कुलांत तावन ओके बरें तुमचें शिकप आनी पुरो हांगासर जालें निट्टे तुमचें शिकप मुक्त जालें ताचे उपरांत तुमी खंयसर भायर सरल्यात वावराक निट्टे शिकप जाल्या उपरांत कालें करचें म्हूण त्या टायमार आमकां एक डायरेक्शन म्हूण नासलें हांव एक दिसलें तिका कळीत नासलें तशें हांव मुंबय गेलो मुंबय वचून हांवें परतून कंप्युटर सायन्सांत परतून हांवें इन्फॉर्मेटिक्स सिंगापूर त्या कंपनींत त्या शिकपा संस्थेंतून आनी एक हांवें कोर्स केलो ताज्या उपरांत कामाक लागलो काम म्हळ्यार मस्त व्हडलीं कामां कांय नासलीं ल्हान कामां आसलीं हांव सेल्स आनी मार्केटिंगान एडवान्स टेलिकॉम म्हळ्यार एका कंपनींत काम करतलो त्या जाल्यार फॅक्स मशीन आयिल्ली आतां फॅक्स मशीन आयिल्ली ताजे हांव इंजिनियरींग ताजे रिपेर्स आनी पुरा मेंटेनन्स करतलो पूण त्या टायमार म्हाका एक देणें उलोवचें देणें या कोणाक कन्विन्स करचें एक देणें अशें देवान दिल्लें त्या वरवीं म्हजें सेल्स आनी मार्केटिंग चड आसलें तशें हांव त्या टेक्निकल फिल्डांतून मार्केटिंग फिल्डाकच आयलो थंय टिकलो थंय सावन मागीर हांव गल्फा गेलो BHS ब्रिटीश होम स्टोर म्हणल्यार एका कंपनींत म्हाका काम मेळ्ळें एज अ सुपरवायझर 1995 इस्वेंत हांव गल्फा गेलो सौदी गेलो तशें उपरांत सौदी 3 वर्सां थंय दुबय थंय कतार कुवेट बारेन तशें 20 आनी 4 वर्सां आतां हांव गल्फांत विविध जाग्यांनी तुमी वावर केलो तांचो तुमकां आतां थंय आसल्यार तुमी बरोवचें सोडूना साहित्याची ती एक ओड तुमकां उणी जावना न्ही तें आसतना तुमी बरयलें पदां घडलीं आतां तो अनुभव कसो आसलो तुमचो काम करूंक आसा घरचें सांबाळूंक आसा कुटुंब सांबाळूंक आसा ताचेर लग्न आनी परत केदार जालें त्याच वेळार जालें की तुमी गल्फांत आसतना लग्न हांव सावदी आसतना जालें 1998 म्हजें लग्न जालें कोडयाळ वालेन्सियाचे लविना अल्मेडा म्हणून पतेल ताचे कडेन म्हजें लग्न 98 वालेन्सिया फ्रिगेसीन जालें ताच्या उपरांत आमी गल्फा गेले आनी ते आयले गल्फाक तशें उपरांत गल्फाक 2000 इस्वेंत म्हाका रोशेल म्हणलें चेडूं भुरगें जल्मलें आनी ते आतां शिकता भायल्या गांवांत तशें आमी तेगांच हांव म्हजी बायल आनी तुमी त्या वेळार गल्फांत काम करनासतना कशें तुमी साहित्याचें एक पसप केलें म्हणत पळय साहित्याचें पसप हांव हर एक कडेन आसतना स्पेशली हांव कतार आसतना तांच्या संघ संस्थांनी मस्त एक्टीव इनवॉल्व आसलो MCC क्लब आसलो वायस प्रेसिडेंट जावन आसलो आनी हांव ताच्या पयलीं तो सौदी तो नासतना जाल्यार घरा काम जावन घरा येतना इल्लो वेळ मेळटा बरोवचें कित्याक म्हळ्यार सगळें आमचें कितेंय आमचें स्ट्रेस आसा आमचें टेन्शन आसा तें घरा येवन म्हाका तें टेन्शन पयस करचे खातीर बरोवचें संवय हव्यास तो हव्यास दवरले वरवीं म्हाका सगळें विसरूंक जातालें घरा येवन एक अर्दे वर 1 वर हांव सगळें म्हज्या कामाचें पुरो सोडून खाली साहित्य विशयांत या कलेक सन्निवेशा विशयांत एक काणी बरोवची या कवनां बरोवचें
ते जाल्ल्यान म्हाका म्हजो तो अभ्यास आसल्यान म्हजो दीस बरो येतलो मोती फ्रेश जातली आनी सगळें म्हजें टेन्शन पयस जातलें. म्हणजे तुमच्या किन्नीगोळेच्या कृशी बरी तुम्ही परगांवांत ती कृशीत केली कृशीच केली पूण थंयसर गांवांत गोंयची कृशी जाल्यार थंयसर साहित्याची कृशी कृशी आनी थंय तो हांव लेखनां धाडटलो आमच्या कोंकणी पिरियडिकल्स तांकां धाडन हांव करतलो आनी कावन लिखचें मस्त आसलें. कित्याक म्हळ्यार 1995 इस्वेंतच माणसो म्हणपाक म्हज्या थोड्या पदांक ताळे बसून ते नायट्स जाताले माणसोपणाचे हरेका पिरगजेन वचून करताले. ते जाल्यार म्हाका ती उर्बा आसली आनी किल्लें बरें बरयचें म्हणून आनी ते हांवें थंय वचून तें कंटिन्यू केलें. बरयलें तुमी तांकां धाडलें तशें तुमची पदांचें बरें जालां न्ही. वय तुमी पदां घडल्यां वय वय पदां घडली वय 94 हांव परब त्या कार्या उपरांत हांवें म्हाका त्या पदांची ओड चड आयली. पदां ताज्या पयलीं हांव काणयो लेखनां अशें बरोवन आसलो विनोद. तुमकां खंयच्या पत्रांनी परत तुमी बरयतले ते आसतना हांगा आसतना हांव युवक आनी पयलें उदय म्हूण आसलो छापराचें पत्र आसलें भारी फेमस जाल्लें भारी फेमस जाल्लें. मागीर पैडारी आसता ताच्या उपरांत हांव गल्फा गेल्या उपरांत सोडा हांव तो राखलो. मागीर आमची आजी डॉल्फे कासियाचें पत्र काणीक आनी एक आसा जलो पत्रकांनी आमी राखोन रावचे आसले. अरे 15 दिसा येतलो गे म्हयन्या म्हाका उडा आसना एक ताचें मुखपान एक निळशें मुखपान ताचेर एक पिंक कलराचें रोमन बरोवचें भारी सुविधा तें अजून आमच्या दोळ्यांत पुरबायाचें वय आनी सगळें तें बूक आमी सांबाळली दवरताले रेफर करून. आमकां मेळनासलें जाल्यार आमी दुसऱ्याच्या घरा वचून हाडटाले हाडून वचचें आसलें आमी म्हळ्यार ते दोळ आमकां हाडचें आनी ते गुर्तून हाडले विशय कोणाक हाडटात तांचे घेवन आमी येवन वचले. आनी थंय एक जाग्यार मात्र मेळटालें तें कोंकणी पत्र ते हाडटाले ते म्हळ्यार हांगा पत्र येवन सुमार एका ह्या दीस उपरांत थंय येवचें पूण ताका राखोन रावन तें पत्र तें वाचचें ताका बरोवचें. तशें तुमकां ही पुरा पत्रां आनी प्रेरण जाली म्हूण सांगतात गे तुमी. मागीर ही पत्रां चलोवचे मनीस ही पत्रां माणसोबान हें सगळें तुमकां मस्त प्रेरण जालां. प्रेरण कित्याक म्हळ्यार त्या टायमार हांव मस्त हांव वाचतलो म्हाका वाचचें पिशें ल्हानपणांत वाचल्यार मात बरें आनी ते हांव आतांच्या नव्या बरोवप्याक सांगता हांव वाचल्यार मात्र खंयचीय भास जावं वाचतना ते आमकां ताजे विचार ताचे नॉलेज चड आनी चड येता. ल्हान आसतना म्हाका हें तुका सांगूंक आसलें ल्हान आसतना पत्तेदारी काणयो वचचें मस्त पिशें आहलें. तातूंत एंडमोरी विरेंद्रनाथ म्हणटा ताज्यो काणयो सुकान आसतना आनी आमगेर तरंग आयल्यार म्हज्या आवयक म्हज्या मांयक मम्मीक तिकाय वाचचें पिशें म्हाका तिका झगडे घेताले कोणे पयलें बूक काडून सोगी म्हणून. ते तिणें वचून जाताना ती मोदें काही कामां गेली उठलो हांवें बूक काडून हांवें वचून सुरू केलो. इवन म्हाका आहलें पिशें आहलें की हांव जेवतानाय मुखार बूक दवरून तिणें एक एपटी म्हजी प्लेट काडून बेश्टें खाली प्लेट दवरली म्हाका कळटा की म्हूण पळोव म्हाका कळटा तशें तें मस्त वाचतलो. ताज्या उपरांत कोंकणी सदां छापराच्या कवरांतून म्हाका मस्त प्रेरण आसलें. ताज्या उपरांत विक्टर रोड्रिगस आंजेलो रक्ताची बोबाट म्हणून एक काणी येताली ताजी पत्तेदारी येताली पैणारीर मदल्या ती वाचची. हें वाचल्या वरवीं म्हाका मस्त प्रेरण. ताजे उपरांत हांवें इंग्लीश लिटरेचर म्हाका वाचूंक इंग्लीश आयिल्ल्या उपरांत इंग्लीश लिटरेचर वाचूंक सुरू केलें. बर्नार्ड कॉर्नवेल विल्बर स्मिथ हांच्यो बरो काणयो बूक वाचून तशें म्हणजे हांव सदां अपडेट करत आसतलो म्हणजे जाणवाय कामाच्या हेड्यार तुमकां हें करूंक जालें. तसलें हें करतना तुमकां कांय एक विशेश सन्निवेशां कांय उडास येतात की तुमकां तसल्या वेळार कांय घडली वाचतना शिकतना अशें भाऊ भयणी मदें गी या तशें तुमच्या मित्रां सांगाता गी. नाही एक सन्निवेश अशें गी म्हळ्यार एक दीस हांव ऑफिसांत काम करनासतना हांवें मोदें खंय एक एपटी टायम म्हाका धाडूंक काय आसल्यार ते हांवें बरोवन पुरा ताजे झेरॉक्स आनी काडून दवरचे आहले. एक दीस हांवें खंयची गे काका विनोद खंयची गे 3-4 पेजी बरोवन हांवें दवरली टेबलार दवरली पेपरार. आनी त्या दिसा म्हाका खंयच्या गे मिटिंगा वचोंक आहलें. ते दीस हांवें ती गडबडींत म्हजी सगळी आहली ते ताणें झेरॉक्स काडिल्लीं पेपरां म्हजे हाज्या बिजनसाची सोड न्हू हांव हे काणयेचे पेपरां काडून ऑफिसा भितर मिटिंगा वचून उक्तें करतना म्हाका काणयो त्या एका सन्निवेशान कितें करचें पूण ते हांवें मॅनेज केलें सुदरशिल्लें. पूण म्हाका ते आतांय उडास आसा कितें म्हळ्यार तितलें तें पिशें बरोवचें तें आसल्या वरवीं
हांव तें म्हणजे पेपरांत हांव चेंज करना येयलो तसलो एक सन्निवेश आसा. तुका घरा प्रॉब्लेम काही जावना न्ही अशें इतलें तातूंत अटॅचमेंट आसतना कितें जाला त्या बरोवच्या वेळार ल्हान आसतना वय न्ही ल्हान आसतना मागीर व्हड जाताना न्ही बरा फॅमिली फॅमिली ना फॅमिलीचें आसतलें फॅमिलीचें एक कंप्लेंट आसतलें म्हळ्यार हांव चड वाचचें चड वय वाचचें चड आनी ताजे उपरांत हे बरयतना ते म्हाका सपोर्ट करतले म्हणजे बायलेक बरोवचें म्हाका बेशी म्हळ्यार एक म्हणे अंत आसा न्ही तो एकलो बरो ताजे इतल्याक आसता थंय वचना म्हणून ते म्हणे समाधान आसलें ताका पूण ताजे हर एकटे कंप्लेन कितें म्हळ्यार तूं म्हजें विशयन कितें बरें न्हय म्हजें विशयन कितें म्हजें विशयन बरें तशें मागीर पदां म्हणी घडोवंक तशें एक पद हांवें ताका ते म्हजे जिणेचे शिक्षकी म्हणून म्हज्या कवळीन ती आसा ते हांवें ताजे वयर ते त्या कवळेची विशय आमकां सांगा कवळी मागीर केदाळ ती तुमी बरोवन खंयच्या वेळार सुदारण तुमच्यो कवळ्यो प्रगट जावंक सुरू जाल्यो ती पयले माणसोबणाची म्हजी म्हाका दिसता 4 या 5 पदां ताणी हाका कॅसेटीर ह्या कवळे रुपार आडल्ली वेंगेंदुरू किराक मोग पेरासो केसार कळो कपला तिळो सांडून गेल्ले चेडवा असलीं पदां ताजे उपरांत म्हजे कडेन दुसरी पदां आसलीं ताका एक म्युजिकल जेवण मस्त अशें पूण बायलाक वावर करतना हें जाय कॉर्डिनेट करूंक एकामेका मस्त कश्ट जाताले देखून हांवें मागीर म्हाका 2015 या 16 इसवेंत हांवें हें कवळ ताच्या पयलें म्हजो बूक आयलो 2012 इसवेंत म्हजो कवलाचो बूक आयिल्लो न्हिदून पडिल्लो गांव वो म्हणजे किन्नी गुळयांनी सुत्तुराच्या परिसरा वयर रावन थोडे कवलां बरयले वय पूण 2018 इसवेंत हांवें ही कवळी लॉय वॅलेंटायन हांवें मस्त जाणांक धाडिल्ली पूण लॉय वॅलेंटायन हाका हांवें धाडल्या वेळा ताणें तांतली एक थोडी विसणार एक 10 पदां वेचून तूं कितनच म्हाका चेंज करूंक ना कित्याक म्हळ्यार मिटर सोमा आसा म्हाका आनी ताजी उतरां बरी गुंड उतरां आसात म्हणून ताणें म्हाका म्युजीक आनी थोडें घालून धाडलें ताजे उपरांत हांवें कवळेचें प्लॅन काडलें ताच्या पयलें म्हाका नासलें ताणें सांगिल्लें आनी म्हाका ते आनी केली उर्बा आयली कित्याक म्हळ्यार एक हांव माणसोबणाच्या स्पेशली एरिक ओझरियातून एक शिकलो म्हळ्यार सादारण हांव 94 म्हाका दिसता 92 93 ताका हांवें थोडीं पदां दिल्लीं आनी म्हाका जस्टीन ताजें इंट्रोड्यूस करून दिल्लें आमी बेंगलोर गेल्ल्या वेळार कोंकणी भाशा मंडळाच्या कार्यागाराक तो एक म्हजें कावन पळोवन म्हणलो बरें आसा रे पद बरें आसा पूण मिटराक इल्लें ध्यान दी म्हणलो मिटर पद जाय जाल्यार मिटर सोमा आसा जें म्हणलो ताजे उपरांत म्हाज्या त्या मोतेन रमून गेल्लें कावानां आनी पदां 2 अलग अलग विशय कित्याक म्हळ्यार कावानां तुका सगळीं पदां करूंक जायना पद म्हणून बरयतना पदां खातीर म्हणून बरयचें पडटा आनी ताजें मिटर म्हळ्यार शब्द इल्ले रावंड आसा जे सुबीत आसा जे आयकूंक बरें जाय जे हांव तशेंच देखून पदां बरयतना तशेंच बरोवंक सुरू केल्लें हांवें तशें जाल्यार म्हजी कवळी 2018 इसवेंत कवळेचें नांव विसरलो रंग जिणये रंग म्हणली कवळी हांवें भायर काडली ताज्या उपरांत ताजी सगळीं मस्त पदां आतां मस्त लोकांक पसंद जाल्या चिंता तुमच्या ह्या वावरांत तुमकां एक मस्त प्रभाव जाल्लो व्यक्ती म्हणून सांगल्यार कोणी संगीत की ह्या सकट तुमच्या वावरांत जावंक पुरो संगीत शेत जावंक पुरो तुमचें बरपाचें शेत चड प्रभाव घडली एक व्यक्ती हाच्या फाटल्यान कोणी म्हणी आसा गे तुमकां तांचे तावन चड तुमी उमेद जोडली आसा गी 2 व्यक्ती आसात एक हांव खंडीत म्हज्या ल्हानपणांत म्हाका बरोवंक प्रेरणा या बरोवंक दिल्लें जोसे पेंटो आनी ताजे उपरांत एरिक ओझारियो ताणें म्हाका बरोवंक म्हणून हें दिलो पूण म्हज्या शेतांत म्हाका सदां पाठिंबो दिल्लो व्यक्ती म्हजो बापूय म्हजो पप्पा तोय बरयतलो तो त्या वेळार मुंबय आसतनाच ताज्या सुमार ते ताणें दोती विरोध संघ आनी परत संघ करून पत्रां करून आनी मस्त बरयतलो आनी ताणें म्हाका केदाळ्या पाठिंबो दिल्लो आसा हरये पटी ताणें बरयतना हांवें बरयल्लें वाचून उपरांत कमेंट करतलो त्या वरवीं ते म्हाका हरये पटी उडास आसता आनी हरये पटी तो आनी तो ताजी भास एकदम बरी आसली ताका उतरांचो बरो पावर आसलो ताजी उतरां ताजे ते हर एक ते खंयच्या एका सूक्त विशयाक सूक्त शब्द बसयचे म्हूण ताका कोत्ताले त्या वरवीं तातूंत म्हाका मस्त प्रेरण मेळ्ळें भाशेचें एक हें आसलें ताचे कडेन न्ही खंडीत गटाय ते एक स्पेशल टॅलंट ते कितें म्हळ्यार ना जाल्यार थोडे शब्द मेळना म्हाका सांगूंक कितें आसा पूण शब्द मेळना पूण ताका ताजे ते कमांड म्हणटात पळय ते भाशेचे कमांड इतलें बरें वय तें बारें म्हाका ताणें वाचल्लें आसूंक पुरो गी मस्त मस्त तो कोंकणीनच वाचतलो वय देखून आयच्या काळार भुरगीं वाचिनात ना अशें म्हणे मोबायलाचें एक आसूंक पुरो न्ही आधुनीक माध्यमां जावंक पुरो मोबायलां जावंक पुरो
त्या वरवीं आसूंक म्हणून चिंता. खंडीत खंडीत कित्याक म्हळ्यार दुसरे खंयचे एक तुवें आतां हव्यास दुसरो खंयचोय हांवें म्हजो हो हव्यास आसलो वय दुसरे आतां भुरग्यांक हव्यास आसतना मोबायल सोडल्यार दुसरो हव्यास खंय धरूंक नाका. अप्रूप संगीताक वेतात थोडी. संगीताक म्युजीक आनी खेळाक वेतात. पूण हे बरोवचें वाचचें मस्त उणें जालां म्हणून म्हाका खंडीत भोगता. वय भुरग्यांनी शिकच्या सांगाता असले एक हव्यास दवरून घेतल्यार वय भुरग्यांक म्हणून मात्र न्ही व्हडांकी हांव सांगता खंडीत इवन स्त्रियांक जाल्यार ददल्यांक जाल्यार असले एक हव्यास असल्यार तांच्या जिणेंत तांकां एक स्ट्रेस मॅनेजमेंट करूंक जाता गे म्हणून खंडीत दलसीबाई तुवें 100% समज सांगलें की ह्या टेन्शन प्रॉब्लेम हर एका मनशाक आसात. हर एकाक तांच्या वैयक्तीक जिणे जावं पुरो या आतां कामा कडेन आसूंक पुरो. वय पूण असले हव्यास एक आसतीच जाल्यार तुका एक वर 1.5 वर तूं वाचूंक या बरोवंक दवरता तुजे सगळे तुजे इराराय सगळे तुजे खंत तुका त्या एका 1.5 वर विसरून सोडटा. कित्याक म्हळ्यार तूं तें पुरो सोडून तुका कितें वाचूंक काय कितें बरोवंक काय त्या विशयान चिंताय. तूं 1 वर तूं तांतू करशीं जाल्यार तुजे सगळे इराराय तुजे खंत पयस जाता. हे खंडीत हे म्हजो अनुभव. आनी गल्फांत आसतना जाल्यार हांवें हेंच केलें संजे रावन येवं एक 7 या 7:30 वरां हांव एक 8:30 9 वरां मुसर बसलो जाल्यार बरी न्हीद पडटा. सगळे दुसरे दिसा परतून नवो दीस सुरू जाता. पूण वो हव्यास म्हाका दिसता भुरग्यांनी तांच्या ल्हानपणांनी आवय बापायनी भुरग्यांक भविश्य हे एक शिकयचें आतांच शिकयचें. कित्याक म्हळ्यार भुरगीं दुसरें आतां खंयचेंच करूंक वचनात मोबायल आयल्या म्हणून. हे उणें जाल्ल्या वरवीं भुरग्यांक दुसरें खंयचे इंट्रस्ट ना. आतां कितले जण भुरगीं आतां नव्या तुमच्या कवनाक जावं पुरो या एका लेखनेक जावं पुरो कोंकणी वाचचें जावं पुरो दुसरें पुस्तू मेळना. कित्याक म्हळ्यार तांकां तें शिकोवंक वचना रूच गुतना खंयच्याकी मनशाक एक रूच कळाचे न्ही. आतां तुमकां ह्या संगतींत बरें करून तुमकां अनुभव आसा केवल बरोवंशांत आनी संगीतांत मात्र की ह्या दुसऱ्या खंयच्याय शेतांत तुमी गेल्ले आसा. एक नाटक जावं तशें प्रकार गेल्ले नाटक हांव ल्हान आसतना नाटकांत मस्तू अभिनय केल्ले. आमचो एक पाद्र्यापासून जॉन बर्बोजा म्हणून ते वायस प्रिंसिपल आहलो पॉम्पेंत ताणें म्हाका नाटकाक आपणयल्लें. पूण ताच्या चड म्हाका कार्यनिर्वाहकाचे एक अभिरुची पयलीं जावन बसली. कार्यनिर्वहण करची कार्यक्रम आयोजन करची हे म्हाका हांव सेवायमाचो वार्डाचो प्रेसिडेंट आहलो त्या टायमार आनी सेवायमातोन हे हांव मस्त शिकलो. हाका हांव कार्यनिर्वहण या 4 लोकां मुखार उबे रावन उलोवंक म्हाका तांकां मेळ्ळें जाल्यार धैर्य मेळ्ळो जाल्यार ती सेवायमाच्या कार्यावळ. आनी ताजे वरवीं हांव साबार कार्यांक कार्यनिर्वहण केलां. गल्फांत लाल काजारांक जावन रोसाक सोडून तें जावन हर एका कार्याक आतां हांव कतरांत आसतना MCC बँगलोर क्रिकेट क्लब तांचे बारेन आसतना कोंकणी कुटाम मागीर कर्नाटका सोशल क्लब हांच्या सर कार्यांक हांव कार्यनिर्वहण करतलो. मोतिबेस्तावनी आमचे डिसेंबरांत क्रिसमस जावन ह्या दुसरी खंयचे ल्हान व्हड साहित्यीक कार्यांनी हांव तांचो कार्यनिर्वहण करतलो. दुसरें हांव टोस्ट मास्टर इंटरनॅशनल आजूय मेंबर तांतूय हांवें हें केलां काम केलां. हांव मोदें गांवांत आसतना लायन्स क्लब कोविडाच्या वेळार हांव 1.5 वर्स गांवांत आहलो 1.5-2 वर्सां. त्या टायमार लायन्स क्लब हांव जॉयन जालो आनी लायन्स क्लबांत कामां करूं म्हाका मस्त अभिरुची आयली लायन्स क्लबाचे. मूडबिद्री आलंगरचो हांव अध्यक्ष जावन लायन्साचो अध्यक्ष जावन काम केलां 1 वर्स. अशें तुमच्या विविध शेतांनी तुमी बरी सेवा दिल्या. ह्या वरवीं तुमकां मस्त तृप्ती आसा. वय खंय अवकाश मेळटा आमी खंयच्याय आमकां इनवॉल्व केल्यार मात्र आमचो ना जाल्यार आमकां नाजाल्यार आमी बायंतल्या मनक्या बरें उरता. बायंत मनक्या बरें उरता एक आनी दुसरें कांय आमची खंय वता खंयच्या आमी गरजनातले सांगतीक वता हातूंत तुवें आमी इनवॉल्व केल्ल्या वरवीं एक बरें सोसायटीक बरें जाता समाजाक बरें जाता न्ही. तशें ह्या दिशेन तुमी वावर करतात. फुडें मुखल्या दिसांनी काय तुमची काय विशेष योजना काय म्हणी चिंतन दवरले आसात की ना? व्हडली योजना कांय नात. हांवें दोळो करना येयल्या पर्यंत ल्हान योजनाच आसात. पूण म्हाका दुसरो कवनाचो बूक काडचे एक तें एक सपन आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या कडेन एक 50 वयर कवन हांवें पयलो बूक येवन बरयल्ली आसात आनी तांत थोडी विंसून हांव एक कवनाचो बूक काडचें तें एक सपन म्हाका आसा. दुसरें म्हाका ल्हान काणयो असो बूक कित्याक म्हळ्यार वस्तू हांवें ल्हान काणयो बरयल्यात पूण हांवें ते खंयच्या हाका धाडूनात प्रसार करूनात. हांवें पत्रांकी धाडूनात ह्या वेबसायटीर धाडूना. काणयो असो बूक आसा. ही 2 कामां एक करेजे म्हणून आसा अवकाश मेळटना. प्रिंट मिडियाक आतां तितले एक ना लोक वचना त्या वाचच्या संगतीक. कित्याक म्हणून सांगल्यार आतां वैज्ञानीक या तंत्रज्ञान यांच चड लोकांक आवडटा. त्या दिशेन तुमी
कितें म्हणटात ह्या संगतींत वाचपी तुमकां मेळटीत की वाचपी मेळनात म्हणून आमी वगेत बसूंक जाय जायना कित्याक म्हळ्यार बरोवनचे आमकां एक अभिरूच आसा. अभिरूच आसा पिसाय आसा आनी आमचे बरें अभिरूच आसले आसात आसूंक वस्तू उणें जावन येतात वय. पूण आसात देखून आमी तुमकां तुमचो व्हडलो एक अभिमानी वर्ग आसा. वय हं. थोड्याक वय. हांवें बरयल्लें म्हजी कवरां जावन तसो तांचे खातीर बरोवनचें कंटिन्यू करून रावचें बरें कित्याक म्हळ्यार आमी तांचो अभिरूच दाखयनासतना सोडल्यार वय ते वाचप्यांक खंय वय. मेळना ताजो अवकाशच मेळना वय वय तशें बरें तुमचें आलोचन बरी आसा वय बूक हें करचें वय आनी बरोवन रावचें तुमी बरोवन रावचें Continue. वय कंटिन्यू करीचें कित्याक म्हळ्यार असो गूट तुमकां गणीत आसा. वय वय तशें आमच्या कोंकणी समुदायाच्या लोकांक जायतो लोक आसा कोंकणी भास ह्या भाशेच्या अभिवृद्धीच्या संगतींत कितें तुमी एक कांय सांगूंक अपेक्षितात आमच्या समुदायाच्या लोकांक. हांवें उडोवन सांगलें बरें 2 संगती एक आमच्या भुरग्यांक भाशेची ह्या साहित्याची इल्ली वळख करून दिवची बरी कित्याक म्हळ्यार तांकां ती तुमी इल्ले आमी तांकां सांगना जाल्यार या तांचे वयर इल्लो आमी ताजो वळख करून दिना जाल्यार ती तांचे इतल्या ती सण सोडटात कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भुरग्याक काल ताजे अभिरूच ना काली मोबायलाचे या टीव्हीचे या दुसऱ्याचे अभिरूच म्हणून तेंच केल्यार तांकां ताजी वळखूच मेळना देखून इल्लें तांकां वाचून ती आयकनात खंडीत म्हजी दो जाल्यार ल्हान आसतना बिलकूल आयकनात पूण ताका इल्लें बरोवंक हांवें इंग्लिशांत कोंकणी बरोवन ताका दितलो आनी ताका तें कोंकणी इतलें सुडाळ उलयता गे ते कोणी सांगचे ना त्या गल्फांत या इतलें बरें कित्याक म्हळ्यार आमी ताका तें प्रेस केल्यार मात्र तें उलयता इवन बरोवनचें वाचचें अभिरूच आमी ताका बूक हाडून वाच आनी इल्लें बरय म्हूण सांगलें म्हणल्यार जाता खंडीत करतात ती आनी हे आमी आमच्या मलगड्यांनी आमच्या पेरंट्सांनी भुरग्यांक दिल्यार मात्र कोंकणी वता. आनी दुसरें बरोवप्यांक बरोवन आसल्या ह्या बरोवंक सुरू करच्या ह्या तरण्या बरोवप्यांक म्हजें इतलें सांगूं की तुमी वाचा पयलें वाचा पूण बरया आनी बरयतना दुसऱ्यांनी बरयल्ले ते शब्द कित्याक म्हळ्यार आमी थोडे फावटी बरोवंक सुरू करता पूण आमी बरयल्ले उतरां सोमागी ते हांवें बरयल्लें प्रास समासागी हे बरयल्ले ताका ताळ पडटा की पळयनासतना आमी एक एकटी प्रसार करता बरोवन रावल्ले मस्त जण बरे कवी जाल्यात ओके. आनी हांवें तुजी बरपां पळोवची जाल्यार तूं आतां म्हाका एक एकटी तुजी बरपां पळयतनाच म्हाका इतलें हें खुशी जाता की तुजी कावाना आनी ताजे इतले गूण अर्थ आनी हांव आनी तूं मस्त वर्सां पयलीं आमी कविता संमेलनार बरें वेताले म्हाका कळना म्हज्या बरयल्लें म्हाका कळना पूण इतलें ताका तातूंत एक सत्व आतां आसा गे म्हाका अभिमान भोगता आनी उपरांत ती दोगा तेगा आतां लवी गंजी म्हणटा ह्या दोगा तेगांची हांव वाचता कित्याक म्हळ्यार ती तुमी बरोवंक सोडूं ना कंटिन्यूस बरयलां आनी तुमी इम्प्रूव जावनूच गेल्यात ताजी अभिवृद्धी जावनूच आयली आनी सेम हांव आमच्या नव्या बरोवप्यांक सांगता देखून 4 बरयले कोणी तुमकां कितें सांगलें म्हण बरोवचें रावा नाकात आनी 4 जाणांचे वाचा ते कशें समा करचे शब्द करता खंडीत जावन तुमी तुमच्या क्षेत्रांत अभिवृद्धी जातल्या. बरो एक उपाय सांगलो तुमी न्ही कित्याक म्हळ्यार एकच फावटी एकल्याक लेखक वा लेखकी जावंक जायना ताणें मस्त प्रयत्न करूंक आसा. एक ल्हान भुरग्यांक कशें मेटां कान पडोवन उठोवन येता तशें साहित्य शेती तशेंच आनी कोंकणीचे इतले आतां कोर्स आसात क्लासी आसात तुमकां डिप्लोमा आसा तुमकां मास्टर्स करियेत सायंटोलॉजी इतले अवकाश आसात थंय मेळटना तेंकां शिकयत पयलीं आमकां तें बरें शिकोवंक बरो मेळना आनी पयल्यांचें साहित्य आमकां पळोवंक मेळना. आतां लायब्ररी आसात मस्त कडेन लायब्ररी आसात वचून वाचयत त्या विशयांत अपग्रेड करियेत माहेत तशें बरा करियेत. आतां तुमच्या संगीताच्या संगतींत म्हजें एक सवाल कशें तें संगीताक तुमी गेल्यात या एक्चुअली तुमी बरोवचें पूण तुमी संगीताक कशें वळखूंक जालें तुमकां. संगीताचो म्हाका पयलें तुमी म्हज्या विचारचें जाल्यार एक संगत खंय तुमच्या मतींत इतली ती प्रभाव घालून पडली म्हळ्यार 92 म्हूण दिसता परब म्हूण हांगा माणसोपणाचें कार्य जालें बलमाटा त्या प्रोटेस्टंट अंतो त्या ग्रावंडार फाटलें परब म्हळ्यार सगळे माणसोपणाचे एक व्हडले मानचेर त्या मार्गारेट आळवाक आमी आपयल्ले माणसोपणाचे उंचले कवी तांची पदां माणसोपणान संगीत घालून चाफरा त्या दिसा ते कार्याचो निर्वाहक मांडार बसोवन सगळे वाजांत्री त्या व्हडल्या एका वेदीर बसोवन एक 3 वरांचें कार्य ते दीस जालें परब म्हणून संगीताची परब
तें कार्य तेदो मुसर आमी तसली कार्य पळोवना हांवें म्युजिकल नायट जाताली इवनिंग राती आमच्या इगर्जांनी पूण हे एका तेद्या व्हडल्या वेदीर मांडार बसोवन 15 म्युजिशियन ताज्या उपरांत कार्यनिर्वाहक कवन कवींची अपुर्ब्याची पदां जस्सेचे गांव चेडवा त्या दिसा पयले फावटी ते पब्लिकार ताजे गायलेले ते हांवें पळोवन तें कार्य पळयल्यार म्हाका संगीताची इतलें एक म्हाका एक ताजी एक वडणी आयली की म्हाकाय एक कवनां बरें म्हाकाय पदां बरें म्हूण म्हाका म्हज्या मती लागलें आनी त्या दिसतान म्हाका संगीताचे हे पिशे लागले ताजे उपरांत मुस्तावे प्रयत्न केले जाल्यार अवकाश मेळ्ळो ना ताजे उपरांत सुमार ते जावन सुमार म्हाका दिसता 15-20 वर्सां उपरांत म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो कित्याक म्हळ्यार म्हजी हांवें बरयल्लीं थोडीं पदां थोडीं कवनां पदां जावन उरती जाल्यार हांव नातल्या उपरांत जाल्यार मुखार जाल्यार लोकांक ते तोंडान येता कित्याक म्हळ्यार वाचूंक जायना जाल्यार गायतना पदां आसती जाल्यार आयकूंक जाता आनी ते म्हजें एक सपन जावन आसलें त्या खातीर हांवें कवनाच्या पदां बरोवंक चड आनी चड सुरू केलें आनी तुमकां हांगा तो न्हू माणसपणांतून हे मेळ्ळें सपोर्ट मेळ्ळो मस्त मेळ्ळो सुरवेर पदां बरोवंक तांचे जमूं जाता मागीर गल्फा गेल्या उपरांत हांव म्हजें अंत वचून पूण म्हजें कम्युनिकेशन आसतालें मागीर तुमकां तें रचन करतात तुमी पद रचचें आनी कवन रचचें असो व्यत्यास आमकां सांगीत की कितें म्हणून वय कवन तुमकां एक काणी आसली ल्हान करून एक विशय आसूं गडीत करून तुमी ल्हान करून सांगचें कवन ताका एक सोबाय आसा ताका उतरां तुवें घालून कवन तुमी कितें सांगूंक आसा ते एका 12 वळी भितर लोकांक तुमी सांगून दाखयतात पूण पद कवन वाचूंक आबीर सोसल्ल्यांक कवन असो सत्व कळटा पूण पद बरयतना तुमी साद्या लोकां खातीर बरयचें पडटा तुमी चड गूंड उतरां चड गूंड तीम घाल्ल्या कुडले लोकांक समजना त्या वरवीं आनी खंयचें पद समजना लोक गायना लोक ताका आवडना लोक ताका पसंद करिना त्या खातीर तुमी उतरां घालतना लोकांक पसंद जावची उतरां सादी उतरां आनी इल्ली अर्थ जावचे बरी असले बरें केल्यार लोकांक हे जाता तुमकां ताच्या भितर आहले तुमकां कितें सांगूंक आहलें अपुर्बायेन सांगीत पूण उतरां इल्लीं सादी जायचे आनी ताका रायमींग जायचें ताका प्रासाची उतरां जाल्यार ते आयकोंक बिल्ली बरी जातात आनी पद चड कवनां बरी 15-16 वळी वचोंक वचना लोकांक तितले 5-4 मिनिटाचें आसता देखून आनी बरयतना ओडोन हांवें सांगलें रीत आसता म्हळ्यार तुमी पयल्या वळींत 4 शब्द आसले जाल्यार दुसऱ्या वळींत 4 शब्द तसाचे पयली आनी दुसरी वळ एक लेख आसा जाल्यार तिसरी आनी चवथी एक लेख दवरचे त्या वेळार ते गायतनाय आयकोंक बरें जाता नाजाल्यार एक लांब जाता एक ल्हान जाता ते पद जायना देखून ते थोडे आमी उतरां आनी नियम वय ते आमी मतीन दवरून बरयल्यार आनी पद सांगतना जाल्यार काणी सांगलें ताका एक आराम आसा एक मदलो बॉडी म्हणटा ती आसा पदां आसा ताका एक एंड त्या दाळा केल्यार इल्लें आयकूंक शकता कित्याक म्हळ्यार आतां फस्ट तुमी कोरस सांगता ताज्या उपरांत ताजे हरेक आसतना ताजी इल्ली काणी सांगलें तशें केल्यार बरें चिंता दुसऱ्यांचे आमी आसूं पुरो पूण हांवें ह्या रितीर बरोवचें आतां कवन बरयतना तुमकां थंयसर अलंकार तें काणगेचें पडटा न्ही कवन बरयतना कवन म्हणटना अलंकार आसाचे ताजे उतरां तुवें आनी तुवें एक गूढ अर्थ आसाचे तुवें एक 10-15 शब्दांचो अर्थ तुवें 1 या 2 शब्दां भितर घालून तांतूं आनी तांतूं आमचो नवीन केदाळे सांगता जाल्यार व्यक्त आनी अव्यक्तपणी तांतूं आसाचे त्या दाळा मात्र कवनाक सोबाय येता पूण तेंत तुमी पदां करून गेल्यार समजा एक कालें बरें लागीं समजना ह्या संगतींत तुमी मस्त हेळ्ळ्यात वय हे हांवें वस्तू हांवें चिंतलां हांव आयकल्यात पयलें विलफेबाची पदां ल्हानतावन कॅसेट 1, 2, 3 तो तिसा वसर इत्त आयकुवचें आनी तुमचे थंय हें जाल्लें आकर्शीत जाल्ले कोणी आतांचे युव कोणी आसात की भुरगे तुमचे बरीत आमकां शिकायचे पदां आमकां शिकया काय म्हणले आसात की वय वस्तू आसात आनी म्हजे कडेन येवन पर्सनली कशें आमी बरोवन म्हजी कवनां धाडा ती कशी बरयल्या ताजो रीत अर्थ सारले आसात आनी आतां जाल्यार पोएटिका आमी त्या ग्रुपांत आयल्या पळय मस्त जाण तरण्या कवी आनी कवित्री मेसेज धाडून हे करेक्शन कर दितात की हें कशें बरयलें आज उतरां कशीं चेंज करची आजो अर्थ कशें हे समा आसा की म्हूण सांगतात ते पळयतना मस्त कशी जाता कित्याक म्हळ्यार तांकां शिकोवंक मन आसा आनी तुमी हे एक कवन इतलें बरयल्लें ते
ते खंयच्या कित्या खातीर बरयले कोणाक चिंतून बरयले त्या देखूनच हांवें 2 वर्सां आदीं कलांगणांत म्हजी कवनाची म्हजी पदांची सांज जुनियर रंग पदांचे हांवें म्युजिकल नायट केल्ले हर एक म्हजें त्या दिसा हर एक म्हजें हांवें पद ते कित्या बरयलें म्हणून एक 2 मिनटां सांगले ते पद कशें उदयलें ताजें कारण कितें ते सांगले कडले लोकांक समजता हांव कितें चिंतून कशें बरयता गे म्हणून त्याच्या फाटल्यान कविता फाटल्यान गी पदा फाटल्यान गी काणी आसा गडीत आसा गडीत कशें उदयलें खंयच्यान उदयलें तें बरोवंक प्रेरण कितें हे हांवें सांगून केलें तशें तुमकां ह्या जायत्या प्रेरणांच्या मदें तुमी जायतो वावर केला तशें आनीक वावर करचें तुमकां उर्बा आसा आनीक उर्बा आसा खंडीत आसा आनी म्हाका एक म्हाका सांगूंक आसा सुमार वर्सां पयलें हांव 2000 म्हाका दिसता 14 हांगा आमी आज कोंकणी उलया म्हणून एक कार्य केल्लें हें जाल्लें किन्निगोळी मुर्कावेरी हेमाचार्याच्या जाग्यार करेक्ट त्या दिसा सुमार 70 भुरगीं एक फावटी हांव आयल्या एका कार्यक्रमाक आयल्यात वय ते जाणा हेमाचार्यान तें ऑर्गनायज केल्लें आमी तें एक तळोप आसा पळय थंय पुरो गेल्ल्या करेक्ट पूण थंय 2 फावटी जाल्यार म्हणून आयकलां 2 फावटी जालें पयले उपरांत हांव नातलो हांगा नातलो भायर एक फावटी शांत करतना हांव आयल्या म्हाका बरी खुशी जाल्ली ती सगळी भुरगीं तांकां आमच्या जलांत कितें वस्तूंची नांवां ते रेड्या आसात मागीर घरा भितरल्या हर एक वस्तूक कोंकणींत एक शब्द आसा तो शब्द कितें पयले एक्सप्लेन एक आमी ग्रूप करून केल्ले आनी तांकां पुरा त्या ओळांत गाद्यांत मेरेंत बायलांक आपोवन व्हरून येवन ताजे उपरांत आमी हर एका भुरग्याक एक प्रेझेंटेशन करूंक घालें हर एका ग्रुपाक तुमी कितें शिकल्यात तातूंत कितें हे केल्लें आमी कितलेंय तांकां बरोवंक दी वाचूंक दी तें कर पूण तांकां एक प्रॅक्टिकली तें आपोवन व्हरून प्रायोगीक रितीन करा आनी तांकां तांची भास जाता कुडली तांची भास बरी जाता इम्प्रूव जाता आनी तांकां ते शब्द आनी ते सन्निवेश आनी ते वस्तू मतीन रोमन उरतात हे एक या 2 वाज जाली 2 जाली म्हण दिसता ताजे उपरांत हे रावले हे भौशा दायजी दुबय पंगडा तावन तांणी आयोजन करून सुरू केल्लें हांव त्या जाळा गांवांत आसले वरवीं म्हाकाय तूं भाग करूंक जालें हांव आनी हेमाचार्य आनी दायजीचो पंगड विन्सी अंजलोरी पुरो आसले जस्सी ताजे उपरांत हांव एक उलो दिता हांगाच्या वस्तू ऑर्गनायझर कोंकणी संघ संस्थेंत असली कार्य करा हे आमचे जाप कोंकणी उरोवच्या खातीर ही आमचे जुक्ती जाप जाता असले कार्य एका दिसाचे कार्यक्रम केल्यार पुरो आमी ल्हान भुरग्यांक शहरांत आसल्या भुरग्यांक कांय मेळना एक 5th स्टँडर्ड एक 12 वर्साच्या 9च्या भुरग्यांक 10 वर्सां जावन एक 15 वर्साच्या भुरग्यांक 16 वर्साच्या भुरग्यां खातीर असले कार्यक्रम केल्यार आमची कोंकणी खंडीत उरता आमचे भुरगीं बरें उलयतात बरें उलयतात फाटल्या दिसांनी एक हें जाल्लें कालें भाशण स्पर्धे ल्हान भुरगीं मस्त ल्हान भुरगीं ती प्रायमरीची 2ऱ्या 3ऱ्या 4थ्या क्लासीची भुरगीं ताणें उलोवची रीत पळयल्यार कळटा तांकां कोंकणीचो कितलो मोग आसा आनी कशें ती कोंकणी सुडाळीता म्हणून तांकां तसल्या भुरग्यांक असलीं कार्यक्रमां दिवची बरी म्हणून तुवें म्हणचें खंडीत गेल्यार तांचे स्तरत वयर वता ताजी एक मेट वयर येता आनी तांचे बरो आनी त्याच जाग्यार बसून तांकां सकाळीं तांकां असले जागे दाखोवन तांकां अर्दे वर एक उर्दून एक कवन बऱ्या एक ल्हान काणी बऱ्या एक ल्हान गडीत बऱ्या म्हणून सांगा बरयतात ती सांजे भितर ती बरयतात ती बरोवन तुमकां आनी आमकां तें पळोवन आमकां इतलें आमकां आश्चर्य अजाप जावंका की हांच्या तोंड असलें उदयलें म्हणून हे खंडीत साध्य आसा असलें कार्य केल्यार दुसरें खंयचेंच आमी बोंगरची गरज ना कोंकणी आळटा कोंकणी उरना आनी उरना म्हूण असलें कार्य केल्यार मात्र हें खंडीत साध्य म्हणून म्हाका 100% म्हाका खचित खंडीत कित्याक म्हळ्यार हांव तूं हांवें भाग गेल्यार म्हाका भाग हांवें घेतलो म्हाका उडास आसा म्हाका आमी त्या गांवांनी परत गेल्ल्या भोंवल्ल्या ते रांदोळेचे वांटो आसले तें पळोवंक तांची नांवां बरोवंक भुरग्यांनी तें बरें विक्षण केल्लें आसा हे सगळे त्या भुरग्यांक मस्त खुशी जाल्या तांकां गोतूच नासले उतरां तांकां मेळ्ळ्यात शब्द मेळ्ळ्यात लांटो ते उदक राजू आनी ते हे शब्द म्हाका आतां इमिडियटली कुडल्या येना पूण थंय वचून तूं हांव सकाळीं हांवच एक 4 वरां तें करशिल्लें कुडलें म्हाका इतलें कळ्ळें की ही उतरां आयकल्यां तें ल्हान आसतना म्हजी आवय म्हणटाली म्हजी आमी ती वापर नासतना आतां आमकां ती विसरून गेल्या थोडे फावटी आमी चिंतेचें पडटा हें खंयच्याक आमी उपयोग केल्लें कितें तें खंडीत देखून ह्या संगतींत कोण आसात कितें वावर करते आसात ह्या कोणाक
आसक्त आसा वय तांणी असले कार्यक्रम आयोजन केल्यार भोव बरें म्हणून तुवें भोव बरें आनी ताका चड दुसरे खंयचीय आमी आयोजन व्हडली कार्य पयशे खर्च गरजे असली कार्य करा आमकां मस्त भुरग्यांक आमच्या उपकार जाता वय ल्हान भुरग्यांक युवजनांक मेतेर केल्यार वय असले संगतीन वाडतात वय वय बरें वय तर हें पळय तुमी बरें तुमचें एक कशी जाली तुमचें एक देव बरें तुमी म्हाका एक घालून दिलें एक सूचन दिलें वय या तुमच्या संगता कितें तें बगलां तुमी वय तें तुमी आमच्या संगता वांटून घेतलें वय आतां फुडल्या दिसांनी आतां तुमी परत फाटीं परगांवाक भायर सरल्यात वय हांव परतून परगांवाक वचूंक भायर सरता ताज्या उपरांत म्हळ्यार थोड्या राज्या खातीर आयिल्लो वचून आनी म्हजें काम तुमी कामां लागूंक आसा कामाला वचूं वय तशें त्या इड्यांत एक इल्लेशें साहित्याची खबर उलोवंक आमकां साध्य जालें तेन्ना मस्त खुशी जाता आतां तुजे लागीं उलोवप जाल्यार मस्त परतून मस्त उडास जिवाळ्ळें हांवें विसरून गेल्लें उडास जिवाळ्ळें आनी काय उडास भितर आसले आसात की तुमचे कडेन काय सांगूंक ना दुसरें म्हाका आतां वती गेलो पूण म्हाका परत्यान तुमी गांवाक येताना ल्हानपणाचो उडास तुमकां परतून येता वय वय हांव पूण आतां तुमी रावचे वालेंच्यान आतां रावचे वालेंशियांत हांव किन्नीगुळी व्हड जाल्लो पूण 5 वर्सां मुसर हांव पालाडका व्हड जाल्लो पालाडका सच्चेरी पेटे म्हणटात पालाडका म्हणल्यार गांवांत हांव व्हड जाल्लो आनी थंय आमचें एक ल्हान घर आसलें म्हाका तें उडास हांव 5 वर्सां आसलो जाल्यार थंय हांव सुमार 15-20 वर्सां उपरांत गेलो आतां तें घर पुरा अर्दें पडलां जिरलां आनी बांय पुरल्या सगळें मुखार आहलें तोट गेलां तें पळोवन हांवें एकावन बरयलें तें वचून म्हाका इतलें तें म्हाका भगलेंगी कित्याक म्हणून म्हाका उडास आहलो आनी 5 वर्सां आसतना हांव पळयलें पूण ताज्या उपरांत म्हाका दिसता 1-2 वर्सां त्या दिसा उडास येतालें परतून त्या दिसा उडास येता वय जाल्यार पुरा ल्हानपणाची चित्रां पुरा उडास येतात परतून परत वती घेतात परत्याना मेळटी वय आमच्या गांवाक आमी तशें फाटीं गेल्ले वेळार तशें जाता ती बगना तातूंत आमकां एक्चुअली साहित्याचो सार असो वय थंय तुमकां मोतीक लागले काळजाक लागले कोडले वय हांगा शहरांत असल्यांक तेले अनुभव मेळचे उणें हळ्ळेंत ह्या कृशीच्या ह्या तसल्या पाठभुंयेंतावन आयिल्ल्यांक चडावत ह्या साहित्यात ओड कित्याक म्हळ्यार प्रकृतीचें हें आसता तें शहरांत कश्ट आनी एक तांचे कडेन शब्दांचें भंडार ना आमच्या घरा कोंकणी सकाळी सांजे दीस रात कोंकणींत आसताली तशें कोंकणीचे शब्द उलो वाचून तशें परत आमी वाचलें ते प्रमतीन उरतात आनी तुका गरज पडटना कुडले तुका येतात आतां आमी अर्दे शब्द आमकां उपयोगच नासतना आमकां येवंक येनात आनी हांगा शहरांत कितें म्हळ्यार आतां फ्लॅटांत रावले म्हणल्यार दुसऱ्यांक कांयच ना म्हणून आनी भुरग्यांक सांगता मेळोंक आमकां ते गुड्यार खेळिल्ले बरी गद्यांनी खेळिल्ले बरी माटो गलसो खेळ तो खेळ आमी बरो खेळ्ळो आसा आतां काय आसा मार लागले आसात आवय बापायचे मार केल्ले आसात ते उडास रानांनी वचून ती रानाची फळां केल्ली आसात आमकां कोणी सांगलें ना तांतू वीक आसा कितें आसा काल आमी कोंटून केल्ली आसात मार खावन तांतू ते कश्ट सोसून आमी सुदारप आयिल्ले हें जिवीत कोण भोगलां तांकां मात्र कळटा आनी ते खंडीत ते आमचे आदले अनुभव ते एक साहित्याक एक पोशक अंश म्हणून येत हर एक तुवें कितें बरोवंक आसतना तुमचे अनुभव ते आमी त्या टायमार केल्ले ते उडास ते जिवे आसले ते आमकां हाका मस्त कुमोग जाता बरोवंक जाल्यार तशें तुमी साहित्य शेतांत हें पुरा बरशिलां आनी बरें साहित्य दिलां आनी फुडल्या दिसांनी तुमी कितें चिंतलां तें जायचें यशस्वी जायचें आनी कोंकणी साहित्य शेताक आनीकय काल साहित्य शेताक मात्र न्ही संगीत शेताकय पदांक आमच्या भुरग्यांक पदां गावंक युवजनांक गावंक ताका गरज आसचें कितें तें संपन्मूल तुमचे कडेन आसा तें तुमी समाजाक दिजें युवजनांक दिजें आनी सक्कट बरें जायचें आनी ही आमची आशा आसा हो तुमचो मोलादीक वेळ तुमच्या बिझनसा मदें तुमच्या वावरा मदें तुमी उपयोग करून आमकां दिलो ह्या खातीर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा विक्षकांक सर्वांक तुमचे शुभाशय आमी ह्या मुखार दिता आनी साहित्याच्या शेतांत आनीकय तुमचें साधन वर्तें जावं दी मुखार वचूं दी म्हणून आमी बरें मागता देव बरें करूं म्हाका आज एक अवकाश दिवन आदले उडास जिवाळ करूंक अवकाश दिल्ल्या खातीर तुका फेलसिबाय कोंकणी केंद्राक आनी हांगाच्या सर कारभारींक हांव देव बरें करूं आनी विक्षकांक खंडीत देव बरें थँक्यू